गोंयांत भोंवणे खातीर आयिल्ल्या केरळाच्या पर्यटकाक सांगोळडा हॉटेलांतल्या स्विमींग पूलांत निसटून पडिल्ल्यान दुर्दैवी मरण आयलें। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण शुक्रारा दनपारां संबंदीत पर्यटक आपल्या इश्टा वांगडा गोंयांत आयिल्लो। सांगोळडा एका हॉटेलांत ते राविल्ले तेन्ना स्विमींग पूलांत न्हाताना ताचो पांय निसटून ताची तकली पुलांतल्या टायल्सांक आपटली। हातूंत तो गंभीर जखमी जालो। उपरांत उपचारा खातीर ताका आजिलो हॉस्पिटलांत व्हेलो, मात दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें। 22 वर्साचो एक केरलायट ट्युरिस्ट जो गोंयांत सुटी मनोवपा खातीर आयिल्लो हो सांगोळडा गांवांत मरण पावता। पुराय बातमी अशी जावन आसा म्हटल्यार केरळच्यान एक 9 ते 10 जाणांचो ग्रुप सुटी मनोवपा खातीर गोंयांत कालूच आयिल्लो आनी गोंयांत लँड जावन कालूच तांच्यांनी सांगोळडाच्या एका हॉटेलांत चॅक इन केल्लो। हॉटेलांत चॅक इन करून अरावंड 4:30 वरांचेर जेन्ना हो ग्रुप स्विमींग पूलांत त्याच हॉटेलाच्या स्विमींग पूलांत देंवता तेन्ना तांच्या बरोबरूच अजय पुलिक्कल नांवाचो 22 वर्साचो एक भुरगो सुद्दां देंवता आनी हो जेन्ना देंवता तेन्ना थंयच खंय तरी स्विमींग पूलांत आपटून अनकॉन्शियस जावन पडटा। अनकॉन्शियस जाल्या उपरांतूच हॉटेलाचे स्टाफ तशेंच ताचे जे फ्रेंड्स आसात ते ताका लागच्याच एका प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत शिफ्ट करतात। प्रायव्हेट हॉस्पिटलांतल्यान ताका म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत रिफर केलो वता आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतले डॉक्टर्स ताका ब्रॉड डेड म्हणून डिक्लेअर करता। फुडें जो आसा तो ताका पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळच्या जीएमसीन जो आसा तो शिफ्ट केलो वता। आतां खंय तरी हांगा तो टायलाक आपटून स्विमींग पूलांतल्या टायलाक आपटून ताका इंटरनल जी ब्लिडींग आसा ह्या कारणा खातीर 22 वर्साचो अजय पुलिक्कल नांवाचो भुरगो आसा मरण पावलेल्याची माहिती आमकां मेळटा आनी सध्या जो आसा तो ताचो पोस्टमॉर्टम आसा तो जीएमसीन चालू आसा। पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांत ताची बॉडी जी आसा ती केरळांत ताचो जो नेटीव गांव आसा थंय शिफ्ट करपाक येतली आनी ह्या इन्सिडंटाचेर पुराय जी फुडली कारवाई आसा फुडलो तपास आसा तो सालिगांवचे पुलीस करीत आसात।